प्रथम जावन देवालय तशीची आमगेले स्वाम्याने स्मरण करून हांगा मेळ्ळेले सर्वांकय प्रितीन आशीर्वाद करतात. आमगेले एक विश्वास कसोलो आमकां खंयचेय ना जाल्यार आमकां एक देव जे आमकां तो देव आमी केल्यार तो देव जे आमकां जाल्यार सर्वे आमकां दिता. आता आमी गांवांत तुका न्हू गोंयमंता तुका हेंचें कुलदेवालें कशें केलें केलो कडेन नार लाडलो केलो कडेन बेत हाडलें केलो कडेन कलेश हाडलो ते गई हांगा म्हूण मात्र न्हय केरळांत थंय विसरलां न्ही आसच्या बरो अस खंय गेल्यार आमी ते घेयनाय न्ही ते आमकां कुलदेवूय जे आमकां शुरवे देव आमी गोंयांत देखून बापा दोनी पण तेंचे सर्वे सोड आयल्या आरती आरती पारती पुरा जाल्यार देवागे न्ही इत्या हे देवाल आराधन केल्यार देवाल चरणांकड आमी गेल्यार तो देव आमकां सर्वे दिता. आमगेले मलगड्याल विश्वास आमी आमगेलो धर्म केल्यार आमगेलो धर्म एक केलो जाल्यार ते सर्वे आमकां मेळटा. आमी तशी करून आयले न्ही आमकां एक आराधन जे आमकां जाल्यार आमी धर्म सदी धर्म जाय धर्मान दुखून चुकला रे निमगुजे आमकां एक स्थान धर्म आसता धर्म कोरका हे धर्मूय ती सांगता हे सर्वे कोरका म्हण धर्म सांगता. सहज मनीस आमी तातूंय कलियुग म्हणटात धर्म मस्त करूं जायना म्हण सांगता ती जाल्यार चुकला धर्मांत चुकलेले दुखून ताका दंड दिवन एक शिक्षा दिवन ते धर्म मार्गार हाडचे तशें जे आमकां एक गुरुपीठ जे आमकां फुडें आमकां कशी उतरादी मठांत नाजाल्यार कुंभकोण मठांत मुद्राधरण दिवची आमकां ना आमगेल्या समाजान ना. ते वेळेर कसली कोचीच्यांनी आमगेल्या समाजाच्यानी आमकां जाम एक धर्मपीठ जे आमकां म्हूण विजयन फामेल मागीर शुरवे वेंकटरमणा मागीलो वेंकटरमणा दिलो शुरवे देनी तांणी हांगाच्या नरसिंहा निमगेलो नरसिंहा दिलो बरांबळे वराहपुर ते वराह निमगेलो तें दिलो. तशी तांणी आमगे जावन आशिल्ले हांगा नरसिंहा दिलो मागीर धर्म संस्थान जाल्या नंतरच तशे मागीले देवा आमगेले म्हण कळ्ळें आमकां एक धर्मपीठ कर तेमकां जे आयत कळया ते हायवेंचे गेले तांणी हें पुरा करतले आशिल्ले ते खंयची व्यासराय स्वाम्यान थंय वच्यांनी काशींत वचच्यांनी आमी मस्त विस्तार करून वचनात अतुलान तें सांगिल्लें नत्रिहोत्र पुरा कशी कितें आमगेले स्वाम्यान थंय वच्चा तांणी वच्चांनी व्यासराय स्वाम्यान तांगेलें मत चांग दिसून तांणी तें मत स्विकार केलें तांगेलें जावन एक मोठ आशिल्लें थंय मागीर ना अंटू आयले दंड परिवर्तन जालें तांकां कुंभकोण मठा चमकले आतांचे मंत्रालय राघवेंद्र मठ तांगेलें मोठ थंय आशिल्लो आमी हे निमगीताय त्या वेळेर आमी निमगेले वेळेर तांकां खुशयेन नाजाल्यार आयचे कालुवे हांगा 1539 आम तूं
ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಅವಳೆ ನಿಮ್ಗಿನೇನು ಗೈಂಬಾ 41 ಅಂತ ಅಂಗದುಗೋನು ವೋಚುನು ತೇ ಮೋಟು ಕೋರ್ನು ಗೇಮ್ನು ಮೋಟು ಕೋರು ಜಪ್ನು आता करू कष्ट काही तवले का 5 वर्ष पुढे कशी करत काही तांगेलो असेलो स्वाम्यानी प्रश्न मागीर आमकां आयजले दिसले कसन की तांगेल जाम नाशिल्लो एक मोठो आशिल्लो आमी निमगुच्या आनी का ताका कोण तांगेल एक आस हिंदू पेपरार येयन फुडें कलकत्ता डिक्शनरी त्रिहोत्रपूर म्हळ्यार दरबांगराय दरबांगराय ಅಂತ गेले एक बडमम्माक म्हळ्यार तगेले ब्राह्मणाक एक जागोर दान करून दिल्लो काशींतू ताणे तगेल स्वाम्याक दिल्या तगेल वंशांत येयलेले विजयन स्वामी ते सारस्वत आशिल्ले सारस्वत स्वाम्याक ब्राह्मणाक दिल्या म्हणस ते वंशांत आमकां आयजले उपेन स्वामी बेर पुण्यतिथी दिले आमगेले तिन्नी स्वामी तांणी कोच्चिन तेक ताम्र शासन ते केलें आसा चट्टम म्हणटनी हें धवळ कशी चोलका तांतू आमी सप्ताव स्वामी जान दितस म्हण सांगला तांतू तशी ते वंशांत येयल्यांनी थंय तांणी शुरवेक थंय आसूचे नरशिंह आमी जर वाणे सांगचे राघवेंद्र स्वाम्याल नरशिंह न्हय शुरवे थंय देव नरशिंह आमच्या समाजात नरशिंह हांगा म्हूण मात्र न्हय कोच्ची जाल्यार विजयन स्वाम्यान दिमचण वेंकटरमणा मात्र न्हय दिलोलो नरशिंहाकय दिलोलो तो कथन की शक्तंत मुराण आक्रमण आवलेर एलपी चमकल ओल्ड एलपी वाडले एशियातून वेनीस म्हूण जालें मागीर ताका रायाक ट्रावनकूर रायाक हांगा राबचे ओल्ड एलपी राबचे आजी जाल्यार थंय कूड आसा देवानकूड सालिग्रामा पूज्य आसा ते वेळार ताका दिसनी हें चांग दिसना हें ना संरक्षण ना म्हूण ताणें आनी आतां नेवल पळय म्हणटलें थंय जालें देवाक थंय व्हरून प्रतिश्ठापन केलें ते प्रतिष्ठापन केले मात्र न्हय बोरेन स्वाम्याल कालाक हांगा देव ना राया सोडून दिवचें ना मागीर बडमा कोचीची आशिल्ली ते देवा भट्टनी तांणी ती गेले म्हळ्यार कोचीच्यान थंय वचून ओड पुजी केली 1 वर्ष भितर देवळच्यान 1 वर्ष भितर कोचीच्यान बोरा वचून ओड पुजा करून सुक्रुंड आशिल्लो आयजल कोचीन भारी ओड निवेद म्हळ्यार सुक्रुंडा निवेद ते सुक्रुंड केलो वेंकटपती मूर्ती पुरा दवरली हाडकान फुडें घाल बार ओड बाटलान तोटीत नरशिंह आशिल्लो नरशिंहा काडूं जायनी लक्ष्मी आशिल्ली ती काय काडूं जायनी आय एलपी आशिल्लो तो नरशिंह विजयन स्वाम्यान दिलेलोच तो हाडूं जायनी पुरा जाणां गोत तुकेची म्हळ्यार हे मात्र आसा खंयचें लक्ष्मी मात्र न्हय नरशिंहा हाडूं जायनी तो नरशिंह विजयन स्वाम्यान दिलेलो एलपीन तासूच मागीर हांगा तांणीच येवन हांगा दिलें आमगेले मोठ करून मात्र न्हय देवळ आमकां इतिहास धर्मपीठ करून आमगेले धर्म सांगची तशी जे आमकां स्थान प्रत्येक देवस्थान जे आमच्या संस्थाना संबंध आसा संस्थाना संबंद तिनका जे देवस्थान ना जायना तें कोणेय दूर केल्यार दूर जायना तें आडे येतलो देव आतां दर्शनान उदाहरण सांगेन एक दर्शन आशिल्लें एक गांवांत संस्थान म्हळ्यार शाश्वत तो व्यक्ती येता वता थंय सांगचे आशिल्लें खंय दर्शनान तूं येतें सन्निधानान येयल्यार खंयचे दर्शना सन्निधान म्हणचें धन्य देव वेंकटरमण सन्निधान म्हळ्यार संस्थान आसीन खंय उरलाल दर्शनानीक कशी म्हळ्यार स्वाम्यान गेल्यार स्वाम्याल वस्त्रां अशें आपूण रब्बमची कशी धरची आनी हिंगूच खंय कसन जाय समाज बर जाल्ला पुरो खंयी जाल्यार हांगा जाल्यार निमगूची तशीच फुडें समाजा बर जाला पुरो मग सन्निधान नेमका
ते सन्निधानान सांगचित सन्निधान नैलारी ते वेंकटरमणाक पाकयला म्हणकीची म्हण भारी खुशी आता काय सांगचेस पळया दर्शनात मस्त आता सांगीन अंग म्हणून मात्र नाही त्या खयीन चल रे खचे देवस्थान एक संबोध असं मस्त एकर देवस्थान चलले नी संस्थाना निमित्त अंगास जमा सांगला रथोत्सव रथोत्सव सेवा संस्थानातर्फे चलता किती लोक आगोत की नाकी 1960 लैंड रेवल्यूशन एक्ट ची फुट वर्क्यान संस्थान जाके श्रीलंका आसपास तंतु दुकोनो गेडी देवस्थान आदिमगा रथोत्सवात और स्वाम्यान अंगेल स्वाम्यानी एकला गेडी दीनी तक्का लीगल नोटीस बेटेरिया इतिहास दीनी म्हणून सांग अंगेल स्वाम्यानी आणि कोणी जशी प्रत्येक देवस्थाना संबंध नातेंना तांतू अंगा आणि के चढ तुला अनंत सांगेन बोरा विजयन स्वाम्यानी मागेरे विभुदेन स्वाम्यानी मागेरे सुमदेन स्वाम्यानी माधवेन स्वाम्यानी उजले ओढ क्षेत्र करून दिले ना ते माधवेन स्वामी पळया कितल सौभाग्य दिले तुमका मुळकीच्या आणि यंदवळ मुळकीच्या म्हणून मात्र नाही कशी की मुळकी नमगुणातील कोणी नाती सगळे समाजाच्या एक अंग आहे मंजेश्वर नमगत आते मंजेश्वर जलरी कल्याण कोण आहे विभुदेन स्वाम्यानी यंदू निजल समाजा संबंध म्हणतात आका भजक मुळकीच मात्र नाही मंजेश्वर पळया पुराच्या नाही असं ते आता ट्रपेंड जल मंजेश्वर कोण दिला ना विभुदेन स्वाम्यानी आता तुला नमगुण कोण आहे मालगाड स्वाम्या भुवनेन स्वाम्यान आणि के मस्त केले अंग प्रत्येक केले अंगाय केले दर्शने माधव स्वामी तुला एक भाग्य दिले की काशी देव मला बिंदू माधव तो औरंगजेबान आक्रमण करचे नाम गेलं मठ आण दवरलो माधव स्वाम्यान प्रतिष्ठापन केलो तो तानी मागीर विंगड देवळ केले ते दुखून उत्सव विग्रहात ते दुखून आण अंग प्रतिष्ठापन गोर उत्सव प्रारंभ करचे रथोत्सव प्रारंभ करचे दिले गुरुपुरान तो देव दिलं के माधवन स्वाम्यानी तेवल पटकाणी केलेलं के बा मुखारंग रथोत्सव जात्रे संस्थानातर्फे जामगा गुरुपुरा अंगाय कोर दिले बिंदू माधवाक रथोत्सव प्रारंभ करून दिले दर्शनाने नाही ती दर्शन आम्ही लोक असतात ती दर्शना मस्त महत्वित आहे आम्ही सर्व प्रश्न बोलवल्या कांडा पड कष्ट नष्ट पुरा तंतु ते शास्त्र ते यथार्थ इतिहास दर्शन जलदी ज्योतिषा येतात दर्शन ज्योतिषेना ते शास्त्र युक्ती असता का ज्योतिष दर्शन इतिहास मनुष्यान कष्ट असता मस्त कष्ट असता होडवड करू जाय ना तळोचुनू दर्शन आहे दर्शन योग्य तसं पात्रिक तशी नाही ताने शिष्य सुखा म्हणस इतिया तान शुक्त सुखा तागेल देहांत अनेक आवेशेमचे तागेन ताण मस्त व्यवहार हे केल्यार कशी जाता म्हटल्यार रे तागेल ते मन नसता ते मन हे मन एकडच्यान तागेल मन शुरवे येता तशी हांगा उतलेक जनपदांक कष्ट असता ते कष्ट दूर करका एक सहान उपाय सांगून विश्वास हाडका दर्शन करून दिले आणि कोण दर्शन आनंदित आहे धनियान करचे म्हण धनियान करचे सर्व आम्ही कोणही नाही धनी तशी हांगाय दर्शन पुरा करून दिले बोनेन स्वाम्यांगला रप्ता म्हणजे आणि परंपळी नायक अंदुकून पलिमार कळते गुजाडी नायक परंपळी नायक मागीर सगरी नायक मागीर चुकल्या पलिमार परंपळी नाही परिमार
पुरा कच तांगेल तुका आरेक वांटो कोर्दीन अंगाचे क्षेत्रा महात्म्य वड्डेन तातूंय वर सुकृतेन सोम्यान मस्त मस्त रबिला ती सुकृतेन सोम्या भार एक प्रीती आसली पॅट समाज सांगिला रे आम्ही राबचे हाका नाव येता मोठो स्वामी रायर मठ खंय आसलो स्वाम्याल मोठ म्हणून सांगता मग स्वाम्यान कूड रे स्वाम्याल देवा कूड आता मंगळूर आंदस स्वाम्यान कूड नाजाल्यार आमगेल मोठ आसूं का पळय न्हय ताका कारण ते वेळेर दर्शना सांगून ते संस्थानाक दिलें कळत मू निमगा तितले ते पण हांगा मात्र आनी एक विशेष अतुल्यान सांगेन खंय ना ती स्वाम्यान प्रतिश्ठे पुनवे येयला रे स्वाम्यानी नरसिंहा काडका स्वाम्यानी अभिषेक कोर पूजन करून अभिषेक कोर मागीर कोर दिता ती मागीर वापस कांता येताय प्रतिष्ठापन कोरका स्वाम्यानीच आनी कोणेय न्हय आनी खंयच्या स्वाम्याक येना काशी मठे स्वाम्या मात्र कारण कितें तो देव विजयन स्वाम्यान दिल्लो खंडीत यादवेन स्वामी आसता ते वेळेर प्रतिष्ठे पुन्हा तसल एक महत्व असेल देव मस्त बरेपण आता समाज आस स्वाम्यान प्रीती केली आता तुला सांगीन वय केल्या वय ना म्हणून आमी सांगना खंयचे स्वाम्यान दुःख करची ना इति आमगेर डोम चूक मागीर करचे खंयचे स्थानाचेर करचे स्थान शाश्वत स्वाम्यान खंयचे लेखचे ना सुकृतेन स्वाम्यान खंय दिकना कर्मणा बी म्हूण स्वाम्यान सांगचे कोणाक लेखूच ना म्हण केल्ल्यान खंयचे चूक होताय खंय वचना एकच केपा शास्त्रांत कसं न्हय मिलरी आवसूचेर करची न्ही गुरुस्थानाचेर करची वचना कष्ट आसा तें काडूक आमी न्हय ज्योतिषशास्त्र सांगचे धर्म आमगेलें आसा आमगेले उपनिषदांत आसा मध्वाचार्य सांगता तागेले ब्रह्मसूत्र भाशयांत वेदाद्रोह करचे गुरुद्रोह करचे हाका करचे हाका कांय परिहारू ना आसो ते इतिहास ते शास्त्र ते आसच्या प्रचर खंयचे स्वाम्या लेखनी भर जामका ची म्हण हांगा केलें मस्त बर जाल्या आमगेले स्वाम्या जाल्यार ती भारी आतां सांगिलें ओडेक महत्व ते आमगेले समाज इतले उद्धार केलेले स्वामी सुकृतेन स्वाम्यान ओडेक वोर दिलो हे पेंटेक कसं न्हय तांगेले शिष्य स्विकार हांगा जालो ते वेळेर गेलेरी आमगेले समाज न्हय भारी वैभव गई आमकां तो स्वाम्यान सांगितलें नाही की नाही असं आमकां कोमच्या वामन प्रभू म्हणून आशिल्लो कन्नड कारकळचो तो आयला तो स्वाम्यान शिकचें थंय शिकतालो खंय तो गेलो कारकळाक आश्रमा येतालो खंय स्वाम्यानी सांगचें आशिना येतलो वतलो ताणें सांगचें आशिना और स्वाम्यांनी ताणें केन्ना हांवें मठ आश्रम मारप ताणें कॉलेजांत शिकचें ए न्हू फूल दिन वतलो पांय पळोवन स्वामी ते आसता एक अक्षर उलोवंक ना ये स्वामी उरलो ना तिल म्हणे स्वामी म्हणलें कितें ताणें सांगितलें आमगेलें मागीर तागेले स्वाम्याक शिकोवन जावन मंगळूर आयलेले स्वामी येयलो खंय तावळ बस उड खंय बा कारकळा ते वेळ न्हू यो रे वामना म्हूण आप्पो न्हू मस्त कडेन उलयताय खंय ताका बसा दनपारां येतली की 4 घंटे घेतली की बस म्हाका बसा वत म्हण टेन्शन खंय स्वामी सोना ते दुस कळ्ळें खंय आमगेले स्वामी मस्त लोमचेची शिकोणे वेळेर स्वामी कोणाली उलयना आशिल्ले तशी स्वाम्यांनी सुकृतेन स्वाम्यान आसा जाल्यार हांगा राबचे स्वाम्यांनी कारकळा राबचे प्रत्येक दिवस पत्र भेटोवंक का स्वाम्याक काय ना आमी सौख्य आसा म्हण खंयची एक दिवस पत्र पावणी सुकृतेन स्वाम्यान 2 पत्र खंय इत्या तुमी येयनी म्हण ते पोस्टल ऑफिस स्वाम्याक येता नाय तशी एक पेटेचेर सुकृतेन स्वाम्यान जाल्यार ती मस्त वृद्धी करची तशी केल्या आमगेले स्वाम्या जाल्यार मस्त प्रीती आशिल्ली खंडीत आशिल्ली तें काय कळटा आसो
मागीर मत कसं की जाल्यार आसो ते आमी विशय नाही आज विशेष जाम विशेष इथे हांगा एक जीर्णोद्धार जाम गा म्हणून प्रश्न दवरलेलो कशी प्रश्न दवरलेलो कोणकीच आण दवरलो मागशी पुरा हे सुतपवळी हांगा दवर सुतपवळी न्हय जामका धन्याक शुरवेक धन्याक ओरका गर्भग्रह जीर्ण जाल्या अंतुरबनाम सांगून अष्टमंगली दवर परिहार पुरा सर्वांनी मेळ पेंटेच्यान केल चंदुकोन गेलो दर्शनाक गेलो रे कितलकी पंत जीर्णोद्धार येते जाता जीर्णोद्धार कसलकी येता आड येता मागीर कसले हाका आड येता सामुहीक जाणितेपणी जीर्णोद्धार जे आमकां सर्वांनी मेळ आमी खंयच्या रुपार चूक केल्या म्हण कळना करता मनीस सहज जाल्यार देवान आमकां हेचेर अनुग्रह करता मन नांच्या पुरो नरसिंहा विजयन स्वाम्यान प्रतिश्ठापन केलें न्हय आमी कशी तें बालालया व्हरचे अशी करचें तेशी करचें त्यावेळी सुमदीन स्वाम्यान केलें न्हय त्यावेळी बिंदू माधवा प्रतिष्ठा सिंहासन दोन्ही आसूचें तें विंगडच तशी मन ना येता सहज कसले की दोरके न्हू आमी दोरक्यांक बुद्धीचे आमी पयर खंय सांगेन बुद्धी चड जाल्यार कश्ट मनाक गेलो मागीर पुरा लिडर एकोल तोकोल न्हय पुरा लिडर मागीर कसलो की कारणां जान 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 जायना आतां एकत्र जे आमकां देवान आमगे चेरी क्षमापण करता तातूंत एक तेंदे कितें नाम संकीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तन जामका सर्व पापे दूर जाता कोण सांगिना वेदव्यासान भागवत कोरनु अंत्य श्लोक यो भागवतांतलो उपसंहारू म्हणून शास्त्रांत एक विशेष मोल दिल्या उपक्रम उपसंहार अभ्यास पुरोधाफलम तशी उपसंहार श्रेष्ठ करून सर्व दोषे निवृत्ती जामगा त्यावेळी खंयचे खंयचे कोरयात चांग खंयचे राम आता कृष्ण म्हूण सांगू तोची तो व्यत्यास ना जाल्यार तागेला वतात कृष्ण सांगू जितकी कश्ट जाता राम म्हणे सुलभ राम मग एक ताळ्यान करचे एक अंटान करचे राम हांगच्यान कशें जाता म्हळ्यार ताळो ऋज्वेशाणाम ताळू म पळया अंटान सांगचे आमकां भार सुलभ क्र पळया क श्नू हांगा भारी सुलभ आमचे राम तातूंत हांगा रामदंड म्हण आसा हांगा वचचें खंय तिरुपती 2 वर्ष फुडें येयलें 2 4 वर्ष फुडें इथे हांगाचे वेंकटरमण खंयची तो थंयच्यो ताका चरित्रांनी आसा तेणी सांगून बेसना ती थंयच्यो वेंकटरमण ते खातीर हांगा तुका रामदंड वच तशी रामान आमकां अनुग्रह करता तातूंत संस्थाना देव खंयच्यो आतां सांगिना राम वेदव्यास वै शुर्वे विजयन स्वाम्यान दिलो खंयच्यो हांगा कशी की नरसिंहा दिल्या तशी संस्थाना दिलो राम वेदव्यासूय आसा ते वेळेर दिलो राम धर्माक अधिपती इतिहास दिलो आसूं का आमगेलो समाज धर्मान चलका धर्माधिपत्य तका कितले व रामायण वाचा कितल कितल कष्ट की रामान काम करचे ना भिनी तो धर्मान आणि परिपालन उतरांत ते सर्वय केले ना रामान सोड राम तो ते रामान एक तारक आमकां तारण तारक म्हळ्यार तारण करचे राम तारक राम हिंगल्या रे आमी केल्यान सर्वे जन्म जन्मांतर हांगा केल्यान पाप खेपा राम हांगचे हांगा दुखून पोट्टा दुखून ताळ्यान येता माम हांगचे धांकता
पाप सर वेद अंकात की रामला पाप की माम गिरारी दूर करचे तशी राम कशी केलंय सान मटा के प्रारंभ 12 कोटी देवान कशी केलं मस्त लोकांनी असो एक छान विषय गेलो हे 3 महिने आता आमकां दिसता 3000 जणांनी तिकेच केले नस कसं नाही असो खंयचे रुपारस चापूर आमी सांगना ती बेसूनु नाल राब्बोनु खंयचेच चापुरो दिसाक 100 जोप बणे रामतारकान केलं नव आमगेन कितल कीच पाप देवान उण केलं नव होड एक विषय नहीं मैं एकले आले एकोल चमकोल पे एक सन्यासी डॉक्टर तो डॉक्टर चमकोलो तक मना समाधान ना इतनी कोर का तान संगीन के सन्यासी के दनाई राम नाम बरे तू संगीन या डॉक्टरान संगीन कही म्हाका पुरसत ना म्हाका पेशंट तुतलेस कर्मण्ये वाधिकार कर्म करू मार्ग अधिकार सांगले मिकेन कर्म वैद्यो हे जप करचे आनी म्हाका एक समाधान जावं का वय जायत तुका पुरसत ना नव तू पेशंट येता वय ओकत बरयत वय निमगीन खंय हें दिमका न्हू चीटी दिमका न्हू दिता एक काम करी कितल पेशंट येता तुगेले दिसाक 500 पेशंट येता वय तू वखद बरोवन जा तुका पुरसत आसा न्हू ताजे मुणान तू श्रीराम जय राम बरय 500 पर्यंत जाता न्हू तशे आमकां कसने जातील कडे 3 महिने कसने ना असे ना 3 महिने इतकी लोकांनी आमगेले समाजाचे तवळ आमचं दुखून आमकां मन आवत आम्ही मन लेकिल्यार जाता हेच मन आम्ही ब्राह्मण सुजाने संध्यावंदन केल्यार राम नाम तारा कसं ताका यदार्थ फल मेळचे कदा ना संध्या केल्यार मात्र तावेळ मात्र बल मेळटा आमकां पुरसत आज कितकी लोक दिल्लेले आसा ते कोठ्यो दिल्लेले आसा ते इतकी लोक निदान दिल्लेले आसा कितकी लोकांनी सर्टिफिकेट मेळता म्हणून केले नाही सर्वांनी देवाल अनुग्रह जावंका ताला आमकां केदराय दाखवा ये 3 महीने मात्र पुरवा ताला आमी मन नाले केल्यार जाता आम्ही कोरका जाले नाही आमगेल कितकी कलिकल्मश हरिनाम भज कलियुगದಲ್ಲಿ ಕುಲ ಕೋಡಿಗಳು ಉದ್ಧರಿಸುವವು साधनेके ಇದು ನಿರ್ಧಾರ आम्ही आमकां पुरसत जाता उतले लोक करू जाता आता आमकां परिवर्तन करू जायना इतले केलेले जनपद आसा ते आमकां हें करू जाय आनी आमी मुखार संध्या करता ते उतले हरी काम नाका एक आता कितले हे 3 महिने दिसाक 10 माळ केलेले आसा एक माळ करा ताजे पछी चड गायत्री जपा अत्यंत श्रेष्ठ ब्राह्मणा सांगचे मी मुंजी जालेल्यांक भरलेल्यांक तेंच आमी कितलो उद्धार करता आता हे जप करू तुम्ही उण्यान अर्ध घंटपणी ताका खर्चिले नासतना अर्ध घंटपणी जावंका 24 घंटे एक 20 मिनिट जायना पूर मु तुमकां संध्या करूंक नाम्मा करची न्ही संध्या आज नवे शूर जाले नस आमी निमगुच्या कळता तुम्ही एक 20 मिनिट ताका एक मन लिखून मागीर तुम्ही एक 5 मिनिट दैवीक विशयान इतिहा करच्यो जायना इतिहा पुरसत ना मनावरा तबडा आमी वेणांगेल चक्क वेरिलम कायक्यम म्हणस जाम काजल पणसो मुळांतूय जाता मूळ आसता बेरू तांतूय जाता मन लेकिल्यार जाता एक परिवर्तन करू 3000 गुतले एक 500 जाण बडी आसच्या बरो दादले त्या 500 जाणांनी लेकिल्यार कितले परिवर्तन जाता आमकां आमगेले हाजे निमित्त
आमक परिवर्तन जामता सोडचे नाही मुखार व्हरचे तशी जामगा मना वरा होडे केल्या तातूंत रामान अत्यंत श्रेष्ठ तातूंत आज आमकां संतोषाची ते सांगिना अयोध्यांत आमगेलो देव तो राम उतल वर्ष कितल डेडिकेट कितल शतमान जालें राम आमकां बजा आमगेल जामग्यान आमगेल गांवांत आमी सनातन धर्म अनुयायी आमके एकदम वळना आमगे तेगेल गांवांत आमी वच्चान थंय एक शेड एक टर्पाळ घालस देवा ही वेवस्था आमगेल देवाक आमगेल देवाला वस्त पळया आज आमकां मनांत येयल्या ಸ್ವಲ್ಪ काळ दुखून आमगेलें बत्ता ते एक CRPF असेल ते रब्बिल्ले एक गाय रब्बून आसा ती गाय केदनाय ती करता शिंग आनी शिंगार न्हू पुरा दवरण्या ताणें सांगीन ती राब तागेल ते हिंदी कोणची हिंदी की आमकां म्हणावचें न्ही कोणाल्या केसल्या मागीर कोण केसेन थंय ताणें सांगीन मागीर तें स्वामी आसता न्हू ते बिहारी हिंदी झारखंड हिंदी न्ही आसता ताणें सांगीन ती गाय केदनाय 1 घंटे येव न्हू करेक्ट 1 की 2 घंटे दोनी तुला एक दनपारांचे आमी 4 घंटे वच्चे केदनाय ती गाय ती करता म्हळ्यार रामा ते बॅरिकेड्स आसा ते बॅरिकेड्स आसा शंपू गागीतले ते बॅरिकेड्स आसा मध्यांतल्यान वता आनीक करेक्ट वचून देवा थंय नमस्कार ती गेली तिल्या पांय म्हणून वता ती ककल खंय बा रामान मंदीर राम जन्म आयलोलो आमकां सरकार राज्य कळ कसले असो हे वेळेर देवान एक राम मंदिर जमचें तशें केलें विशेष जाम पेर आतां सांगिना तुलान आमगे येयलेले सुरवेक स्वामी अशी स्वाम्या तिलसू येयल्या ते ती ताणें येयल्या डोनेशनाक आमी कसं न्ही उलयली जायत आमकां आमगेले सनातन धर्माचें कळत न्हय सुरवे पुरा हाय हूय करतले मागीर कोण येना निमगी दवरनात और स्वाम्यान केदनाय सांगचें तिरुमुंबिल मेळम आमी कशी तिरुमुंबेल मेळ्ळा रे तिरू म्हळ्यार श्री मुनबिल म्हळ्यार द्राक मेळू देवस्थाना उत्सव आवळेरी कशी म्हळ्यार जनपद आतां मंगळूर तेर नाजाल्यार प्रतिश्ठे पुण्य कितू लोक मेळटा कितले चेरके मेळटा ती नाल्यार कितले जनपद मेळटा ती पुरा मेळू करता ती हो नित्याक बड मामनीक कोण हांगा नाचच्या पुरो नाल्यार सादारण म्हणटा तशी बड मामनीक देव मागीर कोणेय स्टाफ आसच्या पुरो कोणेय एक नित्य आयचे एक 10 जाण आसच्या मॅक्सिमम सांगचे मी आमगेले समाजात शेनवारांच्या बरो शेनवाराक वचान दवळ केले असो नित्या वचा न्ही मागीर कोणेय ना हे आमगेले समाजाच्यो गुण म्हळ्यार आमगेले सनातन धर्माचे कोणेय ना ती जायत मागीर वापास पेर आमी कंजकीची गेलेले वर्सा उडपा वचना ताणी नेमकाक आमकां हें मस्त आमकां आमगेलें पुरो आमगेले मलगड स्वाम्यान आमकां तें शिकेन आमगेले स्वाम्यान न्ही तांकां आमी खंयच्यान तुजी मस्त ना आमगेलें काम करूं आमगेलें काम करूंक आमकां पुरसत ना आनी मागीर दुसऱ्या लोट मेळचें दवरचें करचें सांगता आमकां राम मंदिर आसो हे होती तेन्ना आमी सांज वेळ एक मिटींग पळयना दनपार सांगताली पाय दनपार मेळचें आमकां रेडी आमकां मागीर आपयन आसीन कोण आसीन की समाजाक कित्या मठ आहा ते क्रोम कोण स्वाम्यान आसच्या पुरो सुकृदेन अर्द आमगेले सुकृदेन स्वाम्यानी स्वामी बेंगलोरा शिकताले मास्टर हांगाच्यो कश्ट हांगा दवरून एक मिटींग आपयन समाजाक कितें करूं काय मागीर कारकळा आपोवन हाडलो समाजाक कित्या संस्थान समाजा खातीर आसूचें समाजा संबंद डिसिजन स्वाम्यान आसच्या पुरो समाजाच्या विश्वास पुरा समाजा कडचे तें जमचें न्ही कोणके आसता ती प्रधान जावन न्हू मठाचेर की देवस्थानाचेर की धर्माचेर की प्रीती आसता तांकां पळोवचें ते वेळार कोणके आसता न्ही निमगे नित्य कोरयात रे स्वामी कांय ना आमकां एक कोरया रे नेवेंची उत्तर भारतांत तूं तसं न्ही रुप्पें दिवचें भंगार दिवचें न्ही ना तांकां कित्याक आमी सुरवेक बद्री चमकले न्ही वेळू जाता आमकां पुजे वचूं का गांजा आयली कळून तुका बद्री चमकले न्ही थंय बेसून पारायण करता असय येद्राक मस्त लोक बेसला थंय मस्त दिवली दवरल्या अशी पुरा तांब्याची आसता ती पितलेची की तांब्याची कांस्याची
येद्रा होडदी बिजलता ती बेकास्याची तेव्हा बद्री नारायणानं वास करचे सिद्धक्षेत्र सांगतात ताका आम्ही सर्वे ध्रुव पुराणच्या संचित हे तसल बद्री का क्षेत्र बद्री वच कामला आयच्या दिसावरान पुण्या काम थंय आमगेल वेदव्यास आसूचे थंयच आमगेल स्वाम्या जाल्यार देवान थंय दर्शन दिल्या कशी एक सांचे रुड्डू काही वतस काही आजी देवस वतस लागे आशिल्लो सांगता जाल्यार कृष्णभट खंयचो बंटवाळ बळरे आमगेल तो सांचेर डोस तागेन तोंड आमगेल वेदव्यास आसा तुमी पुजा करची वेदव्यास आसता तशी आसता रे तागेलें तोंड वै स्वामी म्हणून ह्यो सांगतास आनी आयकनी वै स्वामी इतली वयर रे स्वाम्यांनी वेदव्यासान थंय आसूचे कोणेय आसो आचार्यान थंय वचूं का आचार्यान तागेलें ब्रह्मसूत्र भाश्य करता जाल्यार बद्रिका क्षेत्रांत तसल्यान क्षेत्र थंय पळोवन आनी काश्या दिवली आमकां तो रावलजी म्हण आसा तो मलयाळ आमी आमगेले जनाम पेटली तागेले उरले ना ती सान येद्रा आशिल्ली 3-4 दिवली आसली ती आमी रुपया कोर दिताय ताणेय जात आमगेले मन नासना आमी कितें मुगोजात होड दिवली ताण सांगीन की हे हांव आनी नेक्स्ट रावलजी कोण येता तें म्हाका कळ्ळा मनाक गेलो कोण येता की म्हाका कळ्ळा ताणें दवर का म्हूण ना तुम्ही करताय जाल्यार नित्य मलयाळान ताका केडा वेळक म्हणतरी होड दिवली ती कोरून दिताय जाल्यार होड इत्या देवान थंय पूजन 6 म्हयने करचे ताणें मागीर 6 म्हयने देवान हेन करचे नारदाद हे ऋषीश्वरान हेन करचे म्हण आमगेलो विश्वास ते वेळेर आसूचे तर देव घेवन येता ती साळीग्रामा आशिला जाल्यार उत्सवा देव जोशी मठ हाडटा ती नरशिंमान देवळ आसा थंय नरशिंमान अवतार घेतलो जाग म्हणटा ते जोशी मठाक नरशिंमान देवळ आसा वरलेल्या वेळेर ती दिवली मात्र आसता ती कोरून दिताय आमकां ताज्या भशेन खूश कशें जावंका जायत शिरवे कोरून दिली ते समजाय न्ही तांगेले ते मलयाळी स्टाईल आसा थंय रावलजी म्हळ्यार पयनूरच्यो नंबुद्री आनी शंकराचार्यान दिलेलें तांकां जायत ती दिवली कितले 60 kg तांतू ते मारल्याक 6 kg तूप आमच्या जाणकार मला हे दिव जोड का न्हय ती संस्थानातर्फेन समर्पण केलेलं थंय मला थंय आमी सांगचे तें तशीच देवान ओड एक सेवा काडून घेतली आमी तिरुमला चातुर्मासा वेळेर तशी आशिल्ली एक दिवसू देव आमी पुरा आमगेले समाजाचे इष्टदेव वेंकटरमण आनी तांकाय जाल्यार प्रधान नरसिंह सांगच्या प्रधान कोण की वेंकटरमण हांगा वळमून आसूचे शुरवे आसूचे ते बिटोल मागीर वेंकटरमण मागीर तो नरसिंह येयलेलो वेंकटरमण वेरस्ट वेंकटरमण आतां चातुर्मासा वेळेरी थंय आमी सर्वे आमगेलो मोठ आसा मूल मोठ म्हळ्यार आमगेलो मोठ आसा न्हू थंय देवालय आमगेला आसा थंय देवाक समर्पण एक आमी लेकीन एक पेनंट करून देवाक दिवया पेटयला आमी जनपनाक मडದಿಂದ ಕೊಡುವುದಲ್ಲವೋ ते पेनंट दिल्यार खंय कांड व्हरता ती तागेलें मन ना तशें खंय देवाक उत्सवा देवा मलयप्पा आमेला मलय अप्प आनु मलदृप देवोची ताका अभय हस्त पळय आमगेल्या समाजाक कसं एक भाग्य देवान दिलें संस्थानांक कोणें करता म्हळ्यार समाजाक तें करून दिवचें तशी ಅದು म्हाका तें कोर काम नाशिल्लें तें देवा नाशिल्लें घालतात आनी विशेष पर्व दिसांक वज्रान होड हस्त आमी थंय ना न्हय आमकां एक दवरया रे हांगा खंय हांगा बागेल रुपया कोर दिवया हिन अयोध्या आनी 100 हाड बंगारा पवन जायत आमी ते वेळेरी जगन्नाथ आसलें टेंपल आसा आमी तें सांगचें ना आमी अनाउन्सरी करचें ना आमी ते समाजाच्यान कोरगा आमगेन गौरव आमगेले हाता आसूचें सांग रे तूं बागिलाक 100 हाड किलो 100 हाड थंय कितले जाल्यार आमी दिवच्या तयार आसा ती
पेर त्यांनी हरिद्वार आहे सांगिन आता कसं की सांगतात आमकाला असो आमगेल का आम्ही देवाक ओढ एक सेवा पेर समाजाच्या आली त्यांनी सांगिन अशे शास ओ राजा आमके स्वामी नूरेंटू दिता आमचे नेमचे स्वामी नूरेंटू दिता रब बाय रे त्यांनी सांगोती आमका हिंगीन आम्ही किती लोकांनी कोण की पोरा जणांनी आणलेल्या आता 100 ने जड झाल्या आमगे जाम काम केलं जणांनी उतले 200 रुपये वरात देवा एक पावम का आमगेल म्हणतो पावम का वेंकटरमण अयोध्या रामाक तिथून भागित्व आम्ही लेख करी कोण की ते ऊन पळ्या कोण सांगीन की आमकां गोतना गोतना तीन कसं की उलोवचे समाजान पुरा 100 आता आमकां दिसता 100 नाव चेक जालें कोणेय आनी ताजे कडेन दिवची ते कितले तो आमगेल समाजा तर्फे अयोध्यापती रामचंद्राक पावोवची व्हड भाग्य न्ही आमगे ना कोणा गौरव आम्ही कितले आसती हे सगळेची 140 कोटी इंतू आमगे समाज 20 लक्ष सेरी असेच ना कितल पर्सेंटेज 0.1 वाय जाल्यार देवान आमगेल मन समाजाचे एक अंगाय पळया पूरा भिन्नाभिप्राय आशिल्लो पूरा जाणे आत्ता एकड जन हे रामतारकान आमगेल गुण तो आम्ही कशी लेडा ऐकून नाही सांगितलं ना बुद्धी जड गेलेले अरे गेले चांग जाम काम केलो पण तसं ना म्हणून सांगता ते सांगता चांग करता ते आमगेले एक मन ना तुतले असते मागीर आमी एकड जाते हे पंत म्हण कितें आमी आमगे ऐकीन बडमामे जाव्यात चरके जाव्यात पुरावट तुझ्या हे चांग रुपार जाम काम आता सांगीन चांग रुपार जाम काम आम्ही चांग रुपार जाल्यार जाम काम मन नांदयल्या पुरो आमगेल बेदू आमगे भिन्नाभिप्राय मातशें दवरका जाल्यार तावळ आमी सक्सेस जाता ते विजय प्राप्त जाता ते आम्ही हे सर्वे करचे कोणा खातीर देवा खातीर देव कोण आलो आमगेल सर्वाले आमगेल मालगाडी ती लेखताले आमकां काय ना जाल्यार देव पुरो म्हण तो आमकां राखतलो ते मना व्हरून करा आज व्हड एक जबाबदार पेंटे येयल्या जीर्णोद्धाराची अनाउन्स केलेले हांगा जीर्णोद्धार करता ते हांगा सूचना दिश्टे पुण्यवे आमगेल ते दिसा अनाउन्स करचे फुडेची सांगचे फुडेच कितकी रुपये येन जाले पेडे कोण आमकां पत्र बरयता आमकां बरयल्या हरीश बाळीगाम त्या देवस्थानाचे वेंकटरमण देवस्थान मुळकी चेक तशी स्वाम्यान एक सांगता स्वामी आंगेल जीर्णोद्धार करचे तशी आमकां लेटर इतल्या काळनी का तुला हाल दिले घे रे तुम्ही पळया गाम तुल्या परगाम तुल्या मस्तीच्या हांगा देवस्थाना जीर्णोद्धार जाम काम आमगेल इतिहास सर्वांनी समाजा जाम नसतील ताके एक प्रारंभ जाम देवा कितून वैभव ओढ जीर्णोद्धार मेला होड सवाळ एक दवळ तुझे पैसे एक नेवे दवळ जीर्णोद्धार करचे ताजे कितून की पुण्य काम काही शास्त्र सांगता तसं नाही जीर्णोद्धार ताके एकत्र जामका म्हणून जोपू मात्र राष्ट्रा जाल्यारी भर जामका समाजा जाल्यारी भर जामका चांग एक उद्देशाने सर्वे केल्या देवान परमात्मान व्यासरूपती नरसिंहान तशीच लक्ष्मीपती व्यंकटेशान नरसिंहान कृष्ण परमात्मान तशीच आईचे आराधन केलं सीतापती रामचंद्रान तंतोय विशेष जान भारती रमण मुख्य प्राणान सर्वे गुरु परंपरेन चंद्ररूपार मुखार आज केल्ले याग आसा तो याग संपूर्ण फल प्राप्ती परमचे तशी या याग खंयच्या उद्देशान केल्या की तो उद्देश साफल्य जमचे तशीच हांगा जीर्णोद्धार आसा तो जीर्णोद्धार जाल्यार शीघ्रादी देवान करून राष्ट्राक आमगेल धर्माक विशेष अभिवृद्धी प्राप्ती जमचे तशी समाजा जाल्यार भर जमचे तशी पेंटे जाल्यार विशेष भर जमचे तशी पेंटेन समाजान परस्पर ऐक्यमत्य वृद्धी जमचे तशी वैदिकां भितर परस्पर वृद्धी जमचे तशीच स्वयंसेवक आसा तांगेल भितर प्रीती वृद्धी जमची तशी आबाल स्त्री पुरुष आबाल स्त्री सर्वे असते तांगेल भितर जे प्रीती वृद्धी जान देवू धर्माचे सेवा करचे तशी भाग्य देवान केदनाय वृद्धी कोण देवान रक्षण कोण समाजाक पेंटे चलासुका म्हूण देवाली पुनः प्रार्थना करून रबयतात.